सगळ्या गोंयकारांक आणि आमच्या खास करून आमच्या चिमलच्या भावा भयणांक, आमच्या आवय आसा, आजयो आसा हांगासर, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करून गेले 44 दीस जाले आमच्या चिमलच्या तळ्या खातीर ज्या जाग्यार सरकारान युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प हाडपाचे थारायिल्ले, तेका आमच्या चिमलकारांचो ठाम विरोध आसलो आणि हे तळे साल्वार करपा खातीर आमचे सगळे चिमलकार जीव ओतून काम करताले आणि सगळ्यांनी निर्धार केल्लो की जो पर्यंत आम्ही चिमलकार आमची जी जीवनदायिनी आसा, लाईफलाईन आसा, तिचेर विजयश्री मेळयना तो पर्यंत आम्ही फाटी सरचे ना अशी जिद्द आमच्या सगळ्या बहिणींनी, आमच्या आवयांनी, आमच्या आज्यांनी आणि त्याच बरोबर व समस्त आमची युवा पिढी आसा, आमचे बापाय समान वडीलधारी मनीस आसा, आजी आसा, त्यांच्यानी केल्लो ही लढाई आम्ही 4 स्तरांचेर लढले. ग्राउंडाचेर हे कितें आयज पळयता तुमी हे सगळे काम जे आसा, आमचे आंदोलन हे आमी ग्राउंडाचेर सुरू केले. दुसरी जी लढाई जी आसा ती आमी न्यायालयीन स्तराचेर लढली आणि त्याच्या खातीर आमच्या बरोबर डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस, पद्मश्री मॅडम नॉर्मा आल्वारीस आणि त्याच बरोबर त्यांचे संदीप ब्रिगेडियर आमचो बाप ॲडव्होकेट ओम डिकॉस्टा आणि बाय मेलिसा सिमॉयस यांच्यानी आमकां साथ दिली. त्याचबरोबर ही लढाई तर त्यांच्या हेतून आम्ही जिंकलेच, म्हणजे अक्षरशः सरकारान न्याय म्हणटा पळय काय न्हू, जस्टीस म्हणटा पळय काय न्हू, त्याची धज्जा उडयल्ली आणि ते व्यवस्थित करपाक त्यांच्यानी भरपूर परिश्रम घेतले. तिसरी लढाई जी असली आमची ती विधानसभेत आमचे ऑपोजिशन लीडर बाबा युरी आलेमाव असो, बाबा वीरेश बोरकर असो, वेंजी वेगास असो, क्रूज बाबा असो, मागीर आपाचो वाल्मिकी असो, आरजीचे संपूर्ण जो तेको आसा तो आमकां आसलो. सो अशा तरेन ही एक लढाई झाली आणि त्याच बरोबर पार्लमेंटाक आमच्या सावथाचे खासदार कॅप्टन विराटो हांच्यांनी ते प्रयत्न चलयल्ले. सो अशा 4 स्तरांचेर ही आमची लढाई चालू आसली. आयज एक हांगासर नमूद करूशें दिसता, अशें म्हणटा आमच्या हितून शेवट जो आसा तो गोड जावपाक जाय. जे कितें हे जाता विजय मेळ्या नंतर हितून ह्या आसात लढाईन, एक पक्ष जिखता एक पक्ष हरता.
कारण हांवें सकाळीच सांगिल्लें की तेंच्यांनी आपलो युगो सोडून दिवचो. तर ह्या क्षणांक हांव खूब आमचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो हांव खूब आभारी आसा. कित्या खातीर आयज तुमी सगळ्यांनी प्रेस मिडियान सगळ्यांनी जे तरेन सकाळची आमची प्रेस तुम्ही कॅरी केली आणि ती कॅरी केल्या नंतर जो गव्हर्नमेंटा पर्यंत जो मेसेज पावलो खूप व्हडलो. थंय सीएमान ताबडतोब मिटींग आपयली सगळ्या ऑफिसरांची, जी आम्ही मागणी करताले की आमकां सेपरेट सेपरेट दोनूय पत्रां दिवची म्हणून प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाची ती एक करपा खातीर तेंच्यांनी मिटींग आपयली. आणि 3 सुमार म्हाका फोन आयलो कलेक्टरांसून की हे सगळे जे ऑफिसर आसा जेचेर तुमी जेची तुमकां गरज आसा ही पत्रां दिवपाक ते सगळे ऑफिसर जे आसा कलेक्टराच्या ऑफिसान येतले. तुम्ही येया थंय आणि आम्ही डिस्कस करूया. डिस्कस केले आम्ही. इन शॉर्ट आम्ही तांकां सांगले अरे बाबा फक्त 10 मिनटां भितर हो इश्यू जो आसलो तो रिजॉल्व जालो. तेंच्यांनी आमी पत्र दिता तुमकां जाय तशें आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी आतां बाबा आमच्या अजया कडेन आसा हांगासर पत्र दिल्लें आसा. आयज हांव सगळ्याचो म्हणजे सगळ्याचो गोंयच्या लोकांचो ज्यांच्यांनी गेले 44 दीस आमकां आमच्या आंदोलनाक पाठिंबा दिलो आणि आमकां आमची उर्बा वाडयली त्या सगळ्याचो जे कोणी आमचे एक्टिविस्ट आसूं जे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसूं म्हणजे व्हड मनीस आसा ते आमचे कडेन गेले खासदार आसूं ह्या सगळ्याचे आमी आभारी आसा. आणि आयज जास्त करून हेचे जे आमच्या सगळ्याचे जे श्रेय जे वयता जास्त श्रेय जे वयता ते आमच्या महिला वर्गाक वयता. आणि ह्यो जर दुर्गा आमच्या बरोबर नाशिल्ल्यो जाल्यार हो लढो जो आसा तो आमच्या खातीर खूप कठीण जावपाचो. हांच्यांनी सबंद गोंयांत आंदोलन कशें आसचें हेची देख घालून दिली. बाय तुम्ही स्वताकूच आता ताळयो मारप स्वताक ताळयो मारप. आणि आयज आमी सांगिल्लें पयलींच खंय खंय आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जातलो थंय आमच्या चिमलकार त्यांच्या एका हातेक धांवतले त्यांचो अन्याय पयस करपा खातीर. ह्या दरम्यान आमच्या काल जो आसलो हांव सावड्ड्यां गेलो मिराबाग म्हणटा ते दिसा हांव नुव्यां गेल्लो आनी अशें करून आमचो आमी चिमलकारांचो पाठिंबो आसा तो आमच्या गोंयकारांक दिता. आणि हेज्यान फुडें आमी सबंद गोंयकारांक आमचो पाठिंबो जो आसा ते दीत रावतले. हे जैत जे आसा जे कितें आयज जाल्लें आसा आमचे ते फक्त आमच्या चिमलकारांचे न्ही हे सगळ्या गोंयकारांचे जीत आसा जैत आसा. आणि हातून हे सगळे जाल्या उपरांत हांव म्हज्या चिमलकारांक सांगूंक करता की आयच्यान आमची जबाबदारी आनीक वाडलेली आसा. कित्या खातीर वाडिल्ली आसा लोक आमच्या आदर्श घेवन फुडें वयतले म्हणून जेन्ना कोणाचो आदर त्या मनशांनी आनीक आपूण बरें कितके बरें जातले हे चिंतचें पडटा. हे तळें जें आसा हे सांबाळपाचें जें आसा आतां हे सगळें आमच्या चिंबलकाराच्या हातीन आसा. तेचें नंदनवन करपाचें हे आमचे कडेन आसा हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आणि हांव परतून एकदां आमच्या न्यायालयीन लढाई शिवाय हे जैत आमकां खूब मुश्कील आसलें. देखून
परतून एकदा बाब ओम ॲडव्होकेट डिकॉस्टा, मेलिसाबाय, सिमॉयस हांच्याय त्याच बरोबर आमचे देवतुल्य अशी दोनूय जी व्यक्तिमत्वां आसा, डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस आणि त्याच बरोबर मॅडम नॉर्मा आल्वारीस. आयज हांगासर स्वप्नेश शेल्लेकर आसा, प्रवीण शेळगांवकर आसा, हेंच्यांनी सुरवात पासून जे आमकां कितें RTI जाय आशिल्लें आनी कितें जाय आशिल्लें सगळें ह्या सगळी आमकां मदत केल्ली आसा खंयसून कितें घेवपाचें तें. आनी त्याच बरोबर आमचे पंच जे आसा संदेश बाब आसा, हो सदांच आमच्या बरोबर रावलो. आनीक बाय आमचें नांव कृपा, प्रवीण, हे तीग जाण जे हे आसा पळय आमचे मेंबर जे आसा हे आमच्या बरोबर रावले. बाकीचे आसा ते दे टर्न हॉस्टायल. पंचायतीन कितें केलें तें आतां आनी हें करचें न्हू, पण हाच्या खातीर म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा. आयज म्हजें काळीज भरून येता. म्हज्या आयुश्यान परतून सांगता हांव, म्हज्या वयाच्या 20व्या वर्सा हांव सोशल वर्कान गेलो आनी तितून आमचे जस्टीस थोडक्यान सांगता बरोबर. जे 2 लेटर आमी मागताले, आमी इतले दीस सांगताली की जे 29 तारीख लेटर येयला तितून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लंडर आसा, तेका लिगल, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी कॉन्स्टिट्यूशन व्हॅलिडिटी कांयच ना. आनी आयज तेच जेन्ना मिटींग CMन सांगलें की मिटींग घे म्हण कलेक्टराच्या ऑफिसान, आयज तेच सगळे ऑफिसर आसले. थंयसर JDचो जॉयंट सेक्रेटरी तो आसलो, मागीर टुरिझमाचो ऑफिसर तो आसलो, डायरेक्टर आसलो, आनी बाकी सगळे ऑफिसर्स आसले, वेटलँडाचे ऑथॉरिटी सगळे ऑफिसर्स आसले. मग तांकां आमी सांगून दिलें आमची हीच मागणी आसा. जर तुमी 30 तारखेकूच दिताले आमकां लेटर सारकें करून, नाल्यार 1 तारखेकूच दिताले इतले व्हडले आमकां 44 डेज स्ट्रेच करचे पडचे नासले. आतां तेंच्यांनी लेटर आमकां कशें दिला तें तुमकां थोडक्यान वाचून दिता की क्लॅरिटी कळपाक बरी. हे लेटर फर्स्ट दिला ते टुरिझम डिपार्टमेंटान दिला आयच्या डेटीचे, आनी इन कंटिन्युएशन टू जे पयलींचे लेटर आसा 29-12 डिसेंबराक दिले तेजे कंटिन्युएशन लेटर आसा. त्या लेटराचेर तेंच्यांनी बरयला की विथ रेफरन्स टू अबाव स्टेटेड लेटर and pursuant to discussion held today, tourism department has decided to shift the proposed unity mall project from survey number 40/1 of village panchayat Chimbal to an alternate site. म्हटल्यार चिंबलाची ती सर्वे नंबर 40/1 आसा, थंयसरलो युनिटी मॉल टुरिझम डिपार्टमेंट शिफ्ट करता दुसऱ्या सायटीचेर. पण फुडें बरयला इट इज फर्दर क्लॅरिफायड दॅट नो कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी शॅल बी अंडरटेकन बाय दिस डिपार्टमेंट, म्हटल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट at the said site in the village Chimbal, and the land shall be, very important, and the land shall be restored to its original condition at the earliest as assured during the said meeting. म्हटल्यार आता थंयसर टुरिझम डिपार्टमेंट कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करची ना, आनी जी जागा लुकसाण जाला भरपाई हे करपाचें आसा, रिस्टोर करपाच्या ते बेगीच्या बेगीन करतलो म्हणून हे लिखीत आश्वासन आमकां तेंच्यांनी दिल्लें आसा. दुसरें लेटर जे आमी मागताले प्रशासन स्तंभाचे डिपार्टमेंट लागता जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट आनी फायनान्स डिपार्टमेंटूय ताका लागता. तेंच्यांनी तुमकां खबर ऑलरेडी NBCC कडेन प्रशासन तन चिंबला येवपाक जाय म्हणून एग्रीमेंट केल्लो आसा आनी काम तेजे त्या रितीन चालू जावंक नासलें. मग तेंच्यांनी सांगला लेटर दिला की आय एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दॅट गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू रिलोकेट द प्रशासन स्तंभ which was contemplated to be constructed in and land bearing survey number 40/1 of Chimbal तिसवाडी तालुका. म्हटल्यार जो प्रशासन स्तंभ चिंबला 40/1 या सर्वे नंबरान येतालो तो रिलोकेट करपाक अशें आमकां JD म्हटल्यार जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट यांनी दिल्लें आसा. म्हणून म्हटली दोनूय प्रोजेक्ट जे आमी मागताले सारके एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेसान लिगल तेका ऑथॉरिटी आसपाक जाय, बायंडींग आसपाक जाय, डिस्कशन जावन तेंच्यांनी हे आमकां दोनूय लेटरां दिल्ले आसा आनी दोनूय प्रोजेक्ट चिंबलाच्यान शिफ्ट करता आनी युनिटी मॉलाचे जे रिस्टोरेशन काम ते बेगीचे बेगीन करता म्हणून सांगून दिल्ले आसा. आमी वारंवार सांगताले की आमी शिकलेले, जागृत, जबाबदार नागरीक आनी अशें ना की आयज आदिवासी लोकांनी आनी आयज बहुजन समाजाच्या लोकांनी हे सरकाराक दाखोवन दिल्ले आसा कितले तेंचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह त्रुटी आसली, लॅप्सीस आसली. म्हणून आमी सांगताले की आमकां इतले दीस 30 तारखेच्यान आतां पर्यंत हांगा येवचें पडलें. आयज सुद्दां आमी तयारीन येयल्ले, बायलांनी सगळ्यांनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी चादर उशी घेवन येयल्ले, आयज न्हिदपाची फूल तयारी आसली. अशी स्ट्रॉंग मेसेज आमी आयज सरकाराक सांगलेले की आयज सांजचे भितर जर आमकां तुमी मेळना जाल्यार हें आंदोलन हिस्टॉरीक जातलें. केन्ना BJP सरकारान हें पळोवंक नासलें तशें आंदोलन जातलें. आनी तेकाच लागून तेकाच भिवन आमी जे सांगताले
आम्ही जे शिकलेले भुरगे सांगताले सरकाराक की तुमकडे ब्लंडर जाला तो सारको करचो पडलो तुमकां आयज तुमच्या ऑफिसरांनी हे मानून घेतले हे दोन्ही लेटरां आसा अशी ताचो प्रूफ आसा एक JDन दिला आणि एक टुरिझम डिपार्टमेंटान दिला पयलीं जे लेटर आले ते चुकीचे असले आमी कांयच पॉलिटिक्स करनासले आमी सारके करताले आमी लोकांची भावना समजून घेताले जी आमची आवय आसा जी आमची जीवनदायिनी आसा तिका सांबाळपाक हे आंदोलन जाताले आणि खूब इश्यूज आहा चिमलान तेजेरूय आमी उलयतलेत मग जशें की भाऊन सांगला आमची चिमोलकानी माई आई आमचो तळेकार आमचो बायगिणकार आणि बाकी सगळे आमचे दैवत तेंचे कडेन वचन आमी एक परत सगळे लोक चिंबोलकार मेळटले सभा घेतले आणि सगळ्यांचे नांवां सकट कितें कितें तेंच्यांनी काम केलां तेंचे अभिनंदन करतले आणि स्पेशली आमची लिगल टीम आहा तेंची चिंबोलकारा वचून हे आंदोलन जे प्रोटेस्टर इतले दीस करता तेंचे धन्यवाद करता आमी धन्यवाद करता आणि तुम्ही जे मेन रोल तुम्ही प्ले केले इतले दीस फेअरलेस तुम्ही दाखयले की सरकाराच्या विरुद्ध तुम्ही आर्टिकल्स बरयले तुम्ही न्यूज मारली आयज सोदून तुम्ही इतलं गंभीरपणेन तुम्ही आमची कवरेज केले म्हणून तुमकांय थँक्यू सो हे दोनूय प्रोजेक्ट चिमलाच्यान शिफ्ट जाता म्हणून अशें सरकारान लिखीत आमकां आदेश दिल्लो आहा टू अल्टरनेट सायड म्हटल्यार चिमलाची ती सर्वे नंबर 40/1 आसा थंयसरलो युनिटी मॉल टुरिझम डिपार्टमेंट शिफ्ट करता दुसऱ्या सायटीचेर बट फुडें बरयला It is further clarified that no construction activity shall be undertaken by this department, Matla Tourism Department, at the said site in the village Chimbal, and the land shall be very important, and the land shall be restored to its original condition at the earliest, as assured during the said meeting. म्हटल्यार आता थंयसर टुरिझम डिपार्टमेंट कसलेच कन्स्ट्रक्शन करची ना आणि जी जागा लुकसाण जाला भरपाई हे करपाचे आसा रिस्टोर करपाच्या ते बेगीच्या बेगीन करतलो म्हणून हे लिखित आश्वासन आमकां तेंच्यांनी दिल्लें आसा दुसरे लेटर जे डिपार्टमेंट लागता जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट आणि फायनान्स डिपार्टमेंटूय ताका लागता तेंच्यांनी तुमकां खबर ऑलरेडी NBCC कडे प्रशासन चिमला येवपाक जाय म्हणून एग्रीमेंट केल्लो आसा आणि काम तेजे त्या रितीन चालू जावंक नासलें मग तेंच्यांनी सांगला लेटर दिला की आय एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दॅट गव्हर्नमेंट हॅज डिसायडेड टू रिलोकेट द प्रशासन स्तंभ which was contemplated to be constructed in and land bearing survey number 40/1 of Chimbal Tiswadi तालुका म्हटल्यार जो प्रशासन स्तंभ चिमला 40/1 या सर्वे नंबरान येतालो तो रिलोकेट करपाक अशें आमकां JD म्हटल्यार जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट यांनी दिल्लें आसा म्हणून मंथली दोनूय प्रोजेक्ट जे आमी मागताले सारके ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेसान लिगल तेका ऑथॉरिटी आसपाक जाय बायंडींग आसपाक जाय डिस्कशन जावन तेंच्यांनी हे आमकां दोनूय लेटरां दिल्ले आसा आनी दोनूय प्रोजेक्ट चिमलाच्यान शिफ्ट करता आणि युनिटी मॉलाचे जे रिस्टोरेशन काम ते बेगीच्या बेगीन करता म्हणून सांगून दिल्ले आसा आमची थोडी बायलां आणि आमी रावला सो आमचे जून मैडम दिस साइड Yes. सो सगळ्यांक परतून एकदा आमच्या सगळ्या चिमलकारीच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक आणि जेणी हांगासर आमकां हे आंदोलन यशस्वी करपाक नकळत मदत केल्ली आसा तेंच्याय आमी आभारी आसा मुख्यमंत्र्याचे हांव परतून आभार मानता की तांणी आज सकाळी हांगासर हे आसा ते आमी हांगासर बसल्या बरोबर जे तरेन आमी तो मेसेज धाडलो तो मेसेज एक करून सगळ्या ऑफिसरांक आपयले आणि जी कितें आमकां पत्र दिवपाक जाय आशिल्ली ती दिली त्या बद्दल सगळ्यांचे आमी आभारी आसा देव बरें करूं मिडियाचे जालेच मिडिया तर आमी तांकां पयलींच म्हटलां तुमचो आभार तुमच्या आदारान आमी सगळें हें केलें कारण इतके म्हणजे जीव तोडून म्हणजे जेन्ना आमी हें केलें तांकां सगळे हांगासर आयले
कळ्ळें आनी एक बऱ्या प्रकारची आमकां हें जें आसा न्ही हांव पब्लिसिटी म्हणना पूण जो विशय जो आसा लोकांच्या मनाक लागपी कळ्ळें न्ही तो तुमी लोकां पर्यंत पावयलो लोकांक उत्तेजीत केले आनी आयज तुमच्या खातीर गोंयची जी आंदोलनां जी आसा ती आयज कितें जाल्ली आसा वयल्या स्तरार पावल्ली आसा देव बरें सो सरकारा कडेन एकूच विनंती करता जेन्ना हे मेगा जे प्रोजेक्ट हाडटा तुम्ही प्रोजेक्ट हाडटा ते आमच्या गांवच्या लोकांक आनी सरपंचाक स्पेशली एक्सप्लेन करा हे तुमच्या खातीर आमकां त्रास पडटा केन्ना एक नवो प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुमी सरपंच तशेंच आमच्या ग्रामसभेक येवा एक्सप्लेन करा हो प्रोजेक्ट आमकां तुमकां जाय काय नाका तो बेश्टेर हाडून थोप नाका हे लोकांक कितले त्रास जाता ते आमी जाणा हां ही बायल आपलें काम सोडून धंदो सोडून येता आमकां खबर आहा ती पोटा पाण्याक कितले रडटा ती हां तुमी प्रोजेक्ट इतल्याच प्रार्थना करता जेन्ना न्यू प्रोजेक्ट हाडटा कसले मेगा प्रोजेक्ट लोकांक त्रास जाता काय ना ते पयलीं विचारा तेंचे अप्रुवल घे आनी मागीर तुमी प्रोजेक्ट फुडें व्हरा जर लोकांक काय अप्रुवल ना देव बरें गोविंद बाब री नोटिफिकेशन केन्ना जातलें म्हणटा म्हाका दिसता हेज्या प्रमाणे 1-2 म्हयने तरी लागतलेच ते थँक्यू 2-2.5 महिने ओके थँक्यू हां यो वाल्मिकी गोविंद बाब झाले आता विड्रॉ केला तुमचा प्रोटेस्ट आतां आमी हो जो हें आसा ओके ताका मागीर कंटिन्यू करून हय आमी हो 44 दिसाचो जो आमचो प्रोटेस्ट जो आसलो म्हणजे जी आमी मागणी केल्ली म्हणजे आतां आमच्या कांय जाणांनी भावांनी सांगलें की युद्ध आसा तें अजून सोंपूंक ना बरोबर काय न्ही कित्याक आसा तो फुडलो जो हें आसा काय न्ही तो आमी फॉलोअप करतले पूण आतां ह्या क्षणाक जें कितें आमी एज्युटेशन केल्लें चालू केल्लें तें आतां आमी कॉल ऑफ करता ओके आनी तुम्ही सांगलेली ती जागा रिस्टोर जावपाक जाय म्हणून तेजेर तुमकां कितें आश्वासन मेळ्ळां हय सगळें मेळ्ळें केन्ना पर्यंत करतले म्हणून सांगला कितें आसा तेंच्यांनी आमकां एट द अर्लियस्ट एक 8 दिसाचो तरी आमकां आमी हें म्हटलेलें तेंकां कळ्ळें न्ही 8 दिसां भितर पूण तेंच्यांनी त्या बरोबर आमकां स्पश्टीकरण अशें दिलें सर म्हणपाक लागले जें रिस्टोर करपाक आसा ती जी पळय मशिनरी आसा तीच आमकां वापरची पडटली कळ्ळें न्ही सो ती मशिनरी भायर व्हरून काय आमचे कडेन हें करपाक जावचें ना आयलें लक्षांत न्ही सो ह्या हितून कशें आसा समज तें जर नेगार वता कोर्ट इज देर कळ्ळें न्ही आमी कोर्टान वचून तेजेर हें हाडूंक शकता ऑर्डर हाडूंक शकता की आतांच्या आतां ते हाडून हें करप. रिस्टोर करताना गांवकार थंयसर आसतले सगळे आसतले मरे बाबा सगळे आसतले आमी खंय वयतले तर आमी सगळे आसतले ऑर्डर केन्ना आणि नोटिफाय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जो पळय आसा पळय काय रिसर्वे जो पळय केल्लो आसा पळय हां ते आतां पयर एक मिटींग जाली तेंची जे जशें तुमकां सांगिल्लें देर आर सो मेनी डिस्क्रिपन्सीज इन दॅट रिपोर्ट कळ्ळें न्ही आमचे जे कितें इनपुट्स आसा ते दिसा आमी डिस्कस केल्ले आसा आनी तुमकां सांगलां तेंच्यांनी कॅचमेंटाचे 2 भाग दाखयल्ले आसा तेचेरूय आमचो सगळो आर्ग्युमेंट जाल्ले आसा कळ्ळें न्हू दे हाव टू नील डावन फॉर दॅट कळ्ळें न्हू हें आसा न्हू कॅचमेंट 2 हें ना सगळो कॅचमेंट एकूच आसता तितून भितर समज आतां बीजेपीचे ऑफिस येयले जाल्यार तुमी फायट करतले तो फुडलो प्रोसेस जो आसा तो सांगता मरे तो सांगता न्ही चिता फुडें आमी मीट कित्याक खावया पयलींच कळ्ळें न्ही सो तें करुया आनी आतां ओके एकूच अपडेट एक विसरलो आमी सांगपाक जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज हां 1 कोटी सुमार पंचायतीन तेंच्यानी बोललेले DTDCन आणि ते आता लायसन्स क्लोज जाला आणि प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून सांगला सो ऑलरेडी तेंच्यांनी एक लेटर केला ते लेटर आमकां मेवला पंचायती कडेन की आमी आतां प्रोजेक्ट अशें करिना शिफ्ट करता कोर्टांनी ऑर्डर दिल्ले आसा स्क्वॉश केल्ले आसा सो 1 कोटी आहा ते आमकां परत दिया म्हणून DTDCन लेटर केल्लें आसा सो ऑलरेडी ते आमकां आमी तेवूय मागताले की लेटर करा म्हणून सो तेवूय लेटर केल्लें आसा ओके आतां आमच्या ह्या आंदोलनाक जेणे सुरवात पासून जेन्ना हो इश्यू क्रॉप अप जालो त्या वेळार आमचे देवतुल्य अशी 2 दैवतां आसा आमच्या खातीर आनी खास करून चिमलकारां खातीर IT पार्का पासून तेंच्यांनी आमची साथ सोडली ना आमकां सदांच तुमी फुडें वता आमी बरोबर आसा सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावू आमी तुमच्या बरोबर आसतले हो शब्द जो आसा आयज सो आय जस्ट रिक्वेस्ट पद्मश्री मॅडम नॉर्मा आल्वारीस हांच्यांनी आमकां गोंयकारांक एक इन्स्पिरेशनल जे हें आसा ते 2 शब्द सांगचे. This is a victory of the people of Chimmel. The victory was
achieved through non-violent means. They sacrificed their own lives for 40 plus days, 44 days on a hunger strike because it mattered to them. It is not just something that amka jai to she. No, it was their life. The battle was fought on the ground, in the village, and in the courts. Our lawyers, Melissa and Om, they took up the matter with the district courts, with the authorities, to see whether they could stop this. And the courts initially were not with us. The court was saying, no, what the government has said is right, we are not interfering. So it is a combined struggle. But the struggle was taken forward by the people. Finally, we got an order which said that yes, what the government has done is not correct in the court, and the people have carried it forward. It is a total victory for the women of Chimbel who have fought, who have ready to sleep on the road that night when the assembly was going on. They were ready to spend the whole night till the chief minister, I think, told them that we'll examine the issue again. And I'm really happy that the battle is won, because it is not a victory only for Chimbel. It is showing all the people of Goa, the villages of Goa. If it is important to you, you have to take it in your own hands and tell government. Poile amka vichar. First ask us whether we want this project or not. Amka sangung ki the central government and itle poise dile teka lagun ami ye galta anga, that will not do. You have to consult us before you decide to put any project in our village. People of Chimbel have shown that wetlands is important. What is so much great about wetland? Unity Mall karta, stamp karta, ashe karta. But wetlands are the lifeline of these people. So I congratulate all the people of this village who have taken the trouble. The women, I don't know where they are. Smita, yes, all of you all over here. Tenchane, yes, all of them have sacrificed their food. What bigger sacrifice you make for protecting their lifestyle, for protecting what is important to them. So congratulations. Thank you. We are grateful to the tribals of Chimbel for taking up this fight, which is not only for themselves but also for the people of whole of Tiswadi Taluka. Because by 2051 there are enough of studies that water is going to be a massive there will be a massive shortage of water by 2051. So this fight has not only been for the villagers or the tribals of Chimbel, they have fought on behalf of all of us. So we're very grateful. We're very grateful to the government staff and everybody who has aided us, because of the fact that even deciding to discuss and speak, however difficult we might have put them in that situation, the fact that they have decided to take it back, we are grateful to them. I'm glad they have listened to the people. This is a very clear message that people always win, and we are in a democracy, and this today feels like a true democracy. Thank you, sir. Advocate Om D'Costa, आमचो चिमलकार, चिमलार होता. Yeah, please. I just want to say that I echo the words of what my colleague Ms. Simoy spoke to you about. That we are very, very thankful that the government has decided to shift these two proposals out of the village, bowing down to the sentiments of the people. And this is truly the sign of what a healthy democracy looks like. And the people of their village, opposed to something in their village, firmly opposed to it, knowing that it would be destructive of the lake and the damage it would cause for not only this generation but the future generations to come. So I'm very, very pleased with the news which we have got today.
and I'm happy that me and my colleague Ms. Simoes could assist the people in the little way we can, who are standing up so loudly for the last 44 days and counting, fighting for their village. So thank you to everyone once again. राव सांगता. दोगांच घोव बायल पिशी लागल्या सारखे नाचतात हे आमकां लागून म्हणले आमी पिशी लागली म्हणून नाचनाशिल्ली आमी सगळे आमकां आमचे गांवची पिशी लागले म्हणून आमी सगळे आसली नाचताली सारके मगे आनी आज ते पिशी लागले म्हणून आमी थंय बसता आवटी जाल्या म्हणून बसता ताजे आमकां उत्तर कितें दिवपाचें तें मेळल्ले कडेन आसा आनी आमकां पिशी लागला म्हणून थंय बसता म्हणटाले हे तोंडार हे थापट. थँक्यू. आमच्या राखणदाराक आणि आमची जी चिमलकान आमचो जो देव राखणदार आसा बायणकार आणि जी आमची आई चिमलकान ही आमकां आयज पावलेली आसा आणि आमकां हेजेर विश्वास आसलेलो की आमकां ही न्याय दितलीच म्हणून आणि आमी जेन्ना जो प्रोटेस्ट स्टार्ट केल्लो तो प्रोटेस्ट आमी आझाद मैदानाचेरूच स्टार्ट केल्लो आणि विक्ट्री आमकां आयज आझाद मैदानाचेरूच मेळिल्ली आसा आणि हांव सगळ्या आमच्या जी बायलां जी आमची चिमोलची बायलां आसा तिंकां हांव सगळ्यांक देव बरें करता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक उतरां येना रडपाक येता कित्याक इतले दीस आमी कशें सहन केल्ले ते आमच्या बायलांक सगळ्यांक खबर आसा कशे त्रास काडले ते आमी सगळ्यांनी आनी खरेंच म्हटल्यार खरेंच आयज इतलें मनाक बरें दिसता की आयज आमची सगळीं बायलां आसा पळय सुशेगाद घरा वचून न्हिदतलीं आतां इतले दीस जाले कोणाकूच सारकी न्हीद आनी ताण नासलेली सो हांव आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांकूय धन्यवाद म्हणूंक सोदता कित्याक तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी स्पेशली तुमकां प्रेस भावांक देव बरें करून दोन उतरां जपयता. बरी न्यूज आयली 44 दीस लागले खूब जाणांक खूब त्रास काडचे पडले पूण लास्टाक ह्या आंदोलनाक यश मेळ्ळें आनी हांव सदांच म्हणटालो की ह्या आंदोलनान चिंबेलकारांनी सबंद गोंयाक दाखयलें की आंदोलन कशें करचें आनी खरें म्हळ्यार म्हाका कौतुक करचें दिसता बाब अजय आनी बाब गोविंदाचें स्पेशली तांणी ज्या तरेन ह्या आंदोलनाक लिडरशीप दिली कित्याक हो एक सत्याग्रह आशिल्लो आमी खंय तरी गांधीजीन जो सत्याग्रह करपाचो आमकां मार्ग दाखयल्लो तो खंय तरी आमी सगळे विसरून गेल्ले आनी आज पासियेंस दाखोवन त्रास काडून सत्याग्रह करून चिमेलकारांनी हो यश घेवनूच दाखयलो सो आय थिंक दीस इज अ लेसन फॉर ऑल गोवन्स. दुसरें म्हळ्यार जे आमच्यो भयणी आसा तांणी इतले दीस उपाशी रावन आपले घर सायडीक दवरून भुरगीं सायडीक दवरून आपलो काम सायडीक दवरून ह्या आंदोलनाक टायम दिलो आनी हे पयलेंच हांवें आंदोलन पळयलां की सदांच आंदोलन सुरू जाता तेन्ना खूब उमेद आसता खूब उर्जा आसता पूण खंय तरी थोडे दीस चलतकच ते कमी जायत रावता. हें हांवें पयलें आंदोलन पळयलां जशे जशे दीस वाडत रावले तशे तशे ह्या आंदोलनाची उर्जा ह्या बायलांचो राग आनी म्हणजे ह्या आंदोलनाची तीव्रता वाडत रावली आनी त्या खातीर आज सरकाराक आपल्या धोपरार देवचें पडलें आनी तांचे मागणी मानचें पडलें. सो परत हांव ह्या नारी शक्तीक तुमकां सगळ्यांक नमन करतां इतलेंच म्हणपाचें. थँक्यू. सुजाव आहा म्हाका एकच सुजाव आहा ती 1 कोटी रुपया ताणें पंचायताक दिली ती पंचायती पयशे ती परत दिवंक जायना कित्याक म्हण ताणें इतलो ताणें लुकसाण केलां थंय झाडां मारल्यात हे JCB हाडून सगळी माती काडून लेवल करून ते सगळे परत घालपाचे पयसो तो पंचायतीन तो 1 कोटी दिला म्हणून तो तांचो सगळो पयसो थंय काडूंक जाय. जमीन सगळी सारकी केल्या उपरांत झाडां लायल्या उपरांत मागीर तुमी ती 1 कोटी तांकां परत पावय नाजाल्यार ती गॅरंटी दवरूंक जाय. तुमी आतां रीण बँकाची रीण घेतना बँक हें घेता न्हू हे कितें श्योरिटी घेता न्हू तो श्योरिटी आतां GTDचो श्योरिटी तुमच्या बोल्सान दवरात आनी ताका दिवपाचें ना ते मागीर सगळो पर्यावरण ताणें सारकें केल्या उपरांत मागीर तुमी तांकां पयशे दी. ते म्हाजो एक मातसो सुजाव आहा. दुसरो कांय सुजाव ना. आय जस्ट वॉन्ट टू से दॅट यू आर माय हिरोज अँड यू आर माय हेरोईन. यू आर माय हिरोज अँड यू आर माय हेरोईन. आमी
आतां 1994च्या उपरांत आमी अशें आमी आंदोलन आमी मेळावली आमी पळयलां. आतां मेळावलीच्या उपरांत आमी हांगा पळयलां. आनी आय रियली टुडे आय वील गो टू स्लीप सेइंग दॅट गोंयकार गोवा will survive because of people like you. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सरा कडेन मॅडम आयज आफ्टर 44 डेज एक म्हाका बरें दिसता फ्रॉम 1961 टू आयचो दीस लेगून जी आंदोलनां जाल्या जे प्रोटेस्ट जाल्या ते फूंय ना फूंय पुलीस इंटरवेन्शन जालां भितर पडल्यात कोण पूण आयज जे गांधीयन स्टायल वो त्या भाशेन आयज ते चिमूलकारांनी दाखयलें चिमूलकारांक अंडरग्राउंडेड घेतलेले आयज झगडी कोत्तालेत हे कोत्तालेत आनी डिविजन कोत्ताले म्हणून आयज म्हाका बरें दिसता सगल्यो बायलो महिला एकठांय जावन जे पळय आयज गांधीयन हें दाखयलें आंदोलन करून दाखयलें प्रोटेस्ट करून दाखयलो हो तांकां आयज फॉल मेळलो सगल्या गोंयकारांक लागता ज्या जाग्याचेर हें डिस्ट्रक्शन जाता हो आवाज कर चिमूलकारांचो याद आनी आमी आंदोलन करून आमचें गोंया सांबाळ्यात देव बरें करून आमी तुमकां मिडियाक म्हणटा आयचो दीस लेगून तुमी तांच्या फुड्यान रावले आनी हो आवाज पावलो आनी आयज देनपाराचो आवाज पावलो की हे आयज तांकां हे मेवतले म्हणून देव बरें करून सगल्यांक आदीक करून तुमकां चिमूलकारांक प्रोटेस्ट विड्रॉ केलो ट्रुली हिस्टॉरीक वीन म्हणटात तशें आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली इन्स्पिरेशनलूय आसा अख्ख्या गोंयान आतां हे इन्स्पिरेशन शे घेवचे कित्याक हे चिंबलकारांनी दाखोवन दिल्लेले आसा की जर खऱ्यांनी जिद्दीन सारके हट्टान आपलो गांव वाचोवपाक जर भायर सरता जाल्यार देव सुद्दां वांगडा रावता. इंग्लिशेन ती म्हण आसा पळय गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्फ ती आयज प्रूव जाल्लेली आसा. हांव तेंच्या सबंद चिंबलकारांचें अभिनंदन करता की तुमी जिद्दीन लढले जिखले आनी जगाक दाखोवन दिले की गांव कसो वाचोवप आसता तो. सो ताका लागून आयज दीस तेंचो हांव चड वेळ घेयना तुमचो. सो तांकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी गोंयकारांक सांगता ही प्रेरणा घेया इन्स्पिरेशन घेया कित्याक असले विक्ट्रीज आनी हिरोज असल्या व्हडल्या बॅटलान गरजेचे आसता ते आमकां मोटिवेट करता म्हणून. सो परत एकदां तांकां अभिनंदन आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पयले स्वतेर हांव देवा कारगान दिता कारण आयज सगल्यांक युनिटी मॉलाच्या नांवान आमकां सगल्यांक युनिटी दिल्या आनी आय सॅल्यूट माय वुमन्स हू आर हियर. आयज तांकां लागून ही जीत मेळलेली आसा. बट आय कॅनॉट फॉरगेट बिहायंड मी देर आर youths who were working very tireless like Ajay, these are my tears of joy. Ajay, Avinash, Sukha, Mahesh, these all are the team and because of this team today we have got this victory. This victory is not for me alone but it is for all Chimolkas and especially the youth and especially to Ajay for keeping it peaceful and in a Gandhi style. Thank you. आमच्या गांवकारांक सगळ्यांनी ही आमची लढाई खंय तरी 50% आमी जिखले. आमी 50% कित्याक म्हणटा अजून आमची तळी जी आहा पळय ही नोटिफाय जावना कित्याक आमचो जो डिमांड आहा की रिनोटिफाय जावना अजून आनी जो पर्यंत सरकारान अशें चिंतचो न्हू की आमी हे लेटर घेवन खंय तरी आमी चिमलकार न्हिदतले म्हणून. आमकां जो पर्यंत आमची तळी रिनोटिफाय जायना आमी जी मागल्या एरिया जो पर्यंत ती एरिया रिनोटिफाय जायना न्हू तो पर्यंत आमी हेच्या फुडें सांगून दवरता सरकाराक जाता इतल्या बेगीन आमकां करून दिवची. दिना जाल्यार परत आहा तशें आंदोलन आमी परत उबें करतले. सरकाराक आतां चिटकावणी दिता. देव बरें करूं. सगल्यांक हांव हिंगासर हाजीर जालें तितक्यांकूय हांव देव बरो करूं म्हणटा. सप्टेंबराच्या म्हयन्यान लागलेलें हांव हें सगळें सांगपाक ह्या भुरग्यांक आनी म्हज्या गोंयन बाबाक आनी हेजयाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आख्ख्या गोंयभर लोक आहा पळय तितक्यांच्याय पासत मागता तुमकां देव बरें करूं. ही आमची सगळी लढाई तुमी आमकां जातलान साथ दिलो म्हणून देव बरें करूं तुमकां. हांवें त्या वेळार काम केल्लें पूण आयज म्हाका अशें दिसता 43 वर्सांचें म्हाका जें कितें हांवें केल्लें हांव खंयचीच म्हाजी लढाई जी आसा सोशल वर्कांची म्हणजे खंयचें आंदोलन आसा हांव केन्नाच करूंक ना कळ्ळें न्ही. म्हाका फक्त विजयश्री आनी विजयश्री प्राप्त जाल्लो आसा. हांव सदांच विन जाल्लो आसा आनी ही म्हाज्या आयुश्याच्या शेवटच्या हेजी ही लढाई हांव जिखलो म्हाज्या गांवा खातीर गांव सांबाळपा खातीर. हांवें म्हाज्या
गांवचे म्हणजे माझे मातयेचे माझ्या तळ्याचे जितून आमचे हे चिरंतरांनी जे सगळे रक्त व्हांवता हे तळ्या खातीर व्हांवता तळ्यांनी हेचे आमी हेजे म्हणजे पाळणे फिटले इतकें सांगून परतून एकदां समस्त गोंयकारांक जेंच्यांनी आमकां हें दिलें आमी परतून तुमचे उपकार आठोवपाक एक खास एक हे आमी सबब आपयतले आनी तितून तुमचे आभार व्यक्त करतले तेन्ना सगळ्यांक सांगता तुम्ही पळयतात GNH. रस्ता पोच मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव.